डिस्ट्रॉय अँड डिस्ट्रक्शन चालू आसा. आमचे जमनीचेर जी लढाई चालू आसा, आमचे जमनी विकपाक लागल्या विथ पॉलिटिकल अँड ऑफिशियल पॅट्रनेज. ती केन्ना थांबतली, खंय बंद जातली ती आमकां खबर ना. बट आमी ही लढाई स्टार्ट करपाक, लोकांक एक आश्वासन दिवपाक आयज आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा मध्ये पहिले एक्सपोज करता ही कसली कॉन्स्पिरसी आसा पळय ती. हालींच 2 दीस पयलीं गोंयच्या सरकारान टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आणि मोरजी गांवान 62,000 प्लस स्क्वेअर मिटरांची जमीन जी ऑर्चर्ड आशिल्ली, पार्ट ऑफ इट नो डेव्हलपमेंट स्लोप, पार्ट ऑफ इट फॉरेस्टान पडटाली, ताका अप्रुवल दिला फॉर सेटलमेंट. एक कोण तरी रेड्डी म्हणून कोण हे सगळे बिझनेसमॅन आणि जे आमचे स्थानिक मोरजीचो लोक, पेडणेचो लोक, मांद्रेचो लोक हांचे कडच्यान आयकूंक येता की हे रेड्डी म्हणटा ते तांचे रिलेशनशीप आसता, बिझनेस रिलेशनशीप मंत्र्याकडे ह्या सरकारान. फाटल्या सेशनान, डिसेंबराच्या सेशनान तांणी एमेंडमेंट घाल्ले टू TCP एक्ट, सबसेक्शन 2 सेक्शन 17 एमेंड करपाक. आणि जेन्ना आमी हे स्टडी केले, हे पळय अप्रुवल दिला हे प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट, reason being given by Town and Country Planning Department is regional plan 2021 and खंय एरर आशिल्लो, मिस्टेक जाल्ली खंय, ते ताणी करेक्ट केला. हे सगळे फोटी. I am one of the petitioners in the Bombay High Court against the regional plan 2021. आम्ही सगळे मॅप करून हायकोर्टाच्या फुड्यान दवरलेले आणि ही जमीन हातून कांयच एरर ना, हातून कांयच मिस्टेक ना. इट हॅज बीन करेक्टली मार्क्ड एज ऑर्चर्ड. सिलेक्टिव्हली थोड्या लोकांचे जे रिलेशनशिप आसा, बिझनेस रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप या सरकारांच्या मंत्र्याकडे, तांची ऍप्लिकेशनां आयज एप्रूव्ह जाता. जाय तितली जमीन काढून दितात तांकां. फाटल्या सेशनान अग्रिकल्चरल बिल हाडले, एमेंड केले. नॉन अग्रिकल्चरिस्ट कॅन बाय अग्रिकल्चर लँड. म्हणजे वो सरकार आमचे गोंयचे कितें करूंक शकता. ऑर्चर्ड गेलो, शेतां गेली, दोंगर गेले, आमचे दर्या आशिल्ले 9 त्यो काडून नॅशनलायजाच्या नांवान दिल्यो, आमचे प्लॅटो काबार केले. हो जो रियल एस्टेट सरकार आसा तो आमचे स्थानिक गोंयकारांचे कांयच चिंतना. असलो टायम येवपाचो आसा की आमच्या गोंयकारांकडे कांयच जमीन आसची ना, कांयच उरूंक ना, सगळे काडून काडून दिल्यो. आमकां कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आसा. ह्यो पयर तांकां अप्रुवल दिला कन्वर्टींग टू सेटलमेंट. हांगा मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. ही लूट पळय चालू आसा ते तुमकां सांगपाची गरज ना, कित्याक ह्या खातीर चीफ मिनिस्टराक नांव पडलेलें आसा प्रॉपर्टी सावंत म्हणून. आणि ही इज लिव्हिंग अप टू दॅट टायटल. पेडण्या, तशें मांद्रे, स्पेसिफिक मोरजी, मोपा कसो डॅमेज जावपाचो आसा, कसो लोकांक त्रास जावपाचो आसा. लायट बीट उदकाचे जे 2 दीस पयले काँग्रेसान जे चीफ इंजिनियराक ऑफिसांत वचून क्वेश्चन केल्ले आनी थंय एक्सपोज जालो सरकार की उदकाची परिस्थिती इतली बाद आसा आणि अशें जर अप्रुवल दिलें आनी प्रोजेक्ट्सान जाल्यार लोकांचो कितें हाल जातलो. एका सायडीक माधवूय तुम्ही डायवर्ट करपाक, अमित शाह आणि डबल इंजिनाचे सगळे बरोबर तुम्ही मेळून आमचे नष्ट करपाचे आसा. आमचो गोंयकार जाग्या खातीर, घरा खातीर TCPन तांकां परत परत फावटी मारच्यो पडटा. आणि हे कोण तरी येतात, रेड्डी जावं कोण येतात आणि इतले इजिली त्यांचो जागो कन्वर्ट करून रिजनल प्लॅनात मिस्टेक आसा म्हणून सांगून जागो कन्वर्ट करून दिता पळय, हे कितले मेरेन सारकें ते आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमच्या गामोरचे गांवान हे आता 62,000 कितें तरी जागो कन्वर्ट जाला. तसोच आता चालूच आसा हे जावप. आता मोरजेचो हायलायट जालो तो व्हडलो जागो म्हणून कोणी तरी हायलायट केलो. आता दुसरे कडेन खंयसर तरी आता हे जातात पळय ते हायलायट जायना. सो लोकांनी तेजेर लक्ष दिवंक जाय. आयज
सरकारान आता आयज चलयला कितें ते म्हणजे प्रोजेक्ट हाडप आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना प्रोजेक्ट हाडा तुम्ही बट तेका एक सिस्टम आसता तेका कितें तरी एक प्लॅनिंग करून ते हाडपाचें आसता आता तुम्ही तो मोर्जेन प्रोजेक्ट हाडटा तो जागो तेणी कन्वर्ट केला तो कितें घेवन जागो बेश्टो दवरतलो तो कितें तरी प्रोजेक्ट येतलो कितें तरी बिल्डिंग्स येतली घरां येतली कितें येतली तांकां ज्यो बेसीक नेसेसिटीज जाय जांकां लायट लागतली उदीक लागतलें ते खंयच्यान तुमी एडजस्ट करतले आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्र्यान पळोवंक गेल्यार उदीक मेळना 8-8 दीस 10-10 दीस उदीक येयना टँकरान उदीक सप्लाय करता म्हणून सांगतात ते विचारीत जाल्यार पूण टँकरवालो सांगता आपणाक उदीक मेळना म्हणून आता हे प्रोजेक्ट जे येतले थंयसर तांकां खंयच्यान तुमी उदीक दितले आता मोपा गेला तशेंच परत फुडें करतले आमी जेन्ना पयर गेले हांगासर सीई कडेन गेले PWDच्या तेन्ना तेणी आमकां सांगलें उदीक तिळारीचे काडून 8 MLD ते मोपाक हें केला डायवर्ट केला सो आता जेन्ना हे प्रोजेक्ट जेन्ना जातले न्यू तेन्ना आमचे आनीक उदीक काडून आनीक खंय डायवर्ट करतले आता जर 10 दिसान उदीक येता जाल्यार फुडें आमकां एका म्हयन्यान एकदां उदीक येतले सो हे सगळें प्लॅनिंग आता कितें गव्हर्मेंट कितें चिंतता काय फक्त बेश्टेच आपलो कोण येता म्हणून करीत आसा आणि हे जशें आतां हे केला पळय तशेंच बाकीच्या लोकांकूय मेळटले काय कन्वर्ट करपाक जे बारीक लोक आता घर बांदपाक सोदता तेका टीसीपीन कितलेशे म्हयन्याच्या म्हयने वर्साची वर्सां रावचे पडटा वचोन फायल मूव जायना हे जायना ते जायना इतले कंप्लेनी इतली वर्सां जाता आनी हांगासर तुमी लोकांक आतां कोणी भायलो कोण येता कोणूय येवन तो भायलो भितर हांव कोण कोणाक पर्सनली टार्गेट करिना पूण कोणूय आतां येयलो समज मातसो कोण पावरफूल आसलो मातसो खंयच्या पॉलिटिशियनाक वळखता आमदाराक मिनिस्टराक वळखता तांकां धरता जावं आनी खंयच्या सीएमाचें आनी कितें हें करता आनी तेजें काम तुमी इजिली करून दितात आनी जागे हे करून उडयतात आता थोड्या दिसांनी पळोवंक गेल्यार आमच्या मांद्र्यान आता डोंगर उरचे ना कित्याक मांद्र्यान इतलो ब्युटिफूल एक बीच आसलो आता मांद्रे बीच आसा आमचो गार्डन आसा थंयसर तेच्या वयर जो डोंगर आसलो ते गव्हर्मेंटान आपलोच प्रोजेक्ट केला तो इतलो बरो दिसतालो डोंगर पळय तेचे आयज वाट लावन उडयला गव्हर्मेंटाचे सब स्टेशन येता आमकां खबर आसा लायटीच्या खातीर आमकां लायट पावोंक जाय म्हणून येता ते बट तेच आनी खंय तरी करूं येताले न्हू तो डोंगराची ती भियां आसा पळय दिसतालो पळय ते सौंदर्य आसलें पळय नॅचरल ते उरतले आसले इंटॅक्ट आमचे तोच मातसो जर फाटीं घेतलेलो जाल्यार सो गव्हर्मेंट आतां प्लॅन करता काय ते मुद्दम कितें करता ते कांयच कळना हेजेर सो आतां हेजेर न्हू लोकांनी हें करपाची गरज आसा आवाज उठोवपाची गरज आसा कित्याक आमी आसात काँग्रेस पक्ष आनी आमी सगळ्या लोकां वांगडा आसात लोकां खातीर आमी आवाज उठयतले पूण लोकूय आतां हें करता कित्याक मोपा जशें जालें तशें तेंच्या जाग्यांचें अजून कंपेन्सेशन तांकां मेळोंक ना आनी जेन्ना ते एज्युकेट केले जेन्ना तेंच्यांनी क्वेश्चन केले तेंचेर केसी घालपाक लागले थंयसर परत सेम थिंग जावपाक लागलें की उलयता तेचेर केसी घालता म्हणून कोण उलोवंक सोदिना जालो सो तशेंच आतां हांगासरूय जातलें काय सगळे कडेन तशेंच जातलें काय हे आतां इतलो सिरियस इशू आसा पळय हो लोकांक कळोंक ना आजून हो कित्याक अशें जर जायत न्हू जाल्यार आमच्या गांवांत आमकांच जागो उरचो ना पेडण्यान मोपा एअरपोर्ट येयलो आयुष हॉस्पिटल येयले आणि आता व्हडलो प्रोजेक्ट जो डेल्टा कॉर्प जयदेव मोदीचो व्हडलो कॅझिनोचो हब जावपाचो आसा 4 लाख स्क्वेअर मिटराचेर एका गव्हर्मेंटान अप्रुव्हल दिले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंतर्गत आता ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाच्या जेन्ना अप्रुव्हल दिले ती सुद्धा प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरूच आसली थंय कन्वर्जन ना थंय झाडां आसली ती झाडांय कातरतले फॉरेस्टाचे थंय ह्या लागना टीसीपीचे अप्रुव्हल लागना सो सिंगल विंडो परमिशन दिवन ती कन्वर्ट केली आणि आता अशो टीसीपीच्या मार्फत ह्यो जमनी कन्वर्जन करतात ऑर्चर्ड लँड सेटलमेंटान करतात सो हेचो फुडलो जो फटको बसतलो जास्तीत जास्त पेडणे तालुक्याक आयज पेडणे तालुका पाणया खातीर वळवयता तो प्रोजेक्ट तिराळी इरिगेशनाचो प्रोजेक्ट हो पेडणे तालुक्यान बार्देस बिचोले तालुक्यान हाडला कित्या खातीर तर शेतकारांक थंय शेतां उदक पावोवपाक जाय आयज ते उदक तिराळी इरिगेशनाचे उदक सरळ डायवर्ट करून मोपा एअरपोर्टार व्हरतात उदकाचो सोर्स गोंय राज्याक ना आनी फुडें कारण म्हादळ तेंच्यांनी ऑलवेज डायवर्ट केल्ली आसा मणेरे गांवच्यान कळणे न्हंय व्हांवता थंयसर 6 मिटराचो बंधारो घातलो तो सुद्दां आमी त्या दिसा PWD इंजिनियराक हेच्या निदर्शनाक हाडलो तो म्हणटा आपणाक कांय खबर ना सो ते बंद केले जाल्यार उदक खंयचे येतले सकयल चांदेला प्युरिफिकेशन प्लांट आसा उदकाचो थंय तेच न्हंयचे उदक येतात थंयसर बांद घेतलो जाल्यार थंय उदक येवचें ना सो उदकाची वेवस्था ना आनी जशें आमच्या कॅप्टनान म्हटलें की इतली एरिया ऑर्चर्डातून कन्वर्ट करून सेटलमेंटान घातली थंय केदो व्हडलो प्रोजेक्ट घेतलो तुमी इमॅजिन करा आनी कसलो आसतलो तो
सो कॅझिनो हब तेंचे तकलेनूच आसा की पेडणे कॅझिनो हब जावपाचे. जे जमनी मेळटात ते तेंच्यांनी कन्वर्ट करपाचे बाय हूक ऑर बाय क्रूक. सो अशी परिस्थिती पेडणे म्हालांत चल्लेली आसा. सो हेच्या खातीर काँग्रेस पक्ष हो आवाज करीत रावतले, कारण काँग्रेस पक्ष हो जनसामान्य लोकांचो पक्ष आसा. ज्या ज्या वेळाचेर बारीक शोषित वंचित लोकांचेर अत्याचार जाता, शेतकऱ्यांचेर अत्याचार जाता, जाल्यार काँग्रेस सदांच फुडें आसता. आनी हेजो सुद्दां आमी निशेध करता. हे सरकारान लक्षांत घेवचें की ह्या फुडें पयली उदकाची वेवस्था करा, पयली एम्प्लॉयमेंटाची वेवस्था करा. पयलींच्यो जमनी आसा शेतकारांक ते पाणी थंय बंद केल्लेले आसा आमच्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ते उदक त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पावाय अशें हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याक.